बार्देसकारांचो एकवट म्हणून आम्ही पावल एक फुडें मारलेलें आनी कॅम्पेनींग जे पोर्रा चालू केल्ले आमी वेल्ला काणका आयज शिवोलेन कालोबा देवस्थानाच्या आंगणान सेंट एंटनीचे बेसांव घेवन सगळे लोक फुडें सरलेले आहा आनी लोकांक शिवोलच्या लोकांक चड करून वोट फॉर चेंज जाय आनी ही चेंज डेव्हलपमेंटाची चेंज जाय। जे 25 वर्सां जाली कार्य जावंक ना हिंगा, जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर रस्ते आसूं, फुटपाथी आसूं, इलेक्ट्रिसिटीचे काम आसूं, उदकाचें काम आसूं, डेव्हलपमेंटाचें काम आसूं, एम्प्लॉयमेंटाचें काम आसूं, जे भुरग्यांची नोकरी आसतली, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसतले, एड्युकेशनल फ्रंटाचें काम आसतलें, हें जावंक ना। आनी अशीच प्रॉब्लम आमी म्हापशा शहरान पळयता। म्हापशेचो एक हाडून लोकां मदें दिवचे जे उमेदवार कॅन्डिडेट जे आसतले हे कॅन्डिडेट लोक उलो मारलो जाल्यार थिंगा हाजीर आसपाक जाय। जे डेव्हलपमेंटाची कामां आसतली ती फुडें व्हरपाक जाय। जे लोकांचे पर्सनल काम आसतले तेणी थिंगासर येवन उबे रावपाक जाय। लोकांचो हित हो इम्पॉर्टंट आसा आनी त्या खातीर लोकांक जावो तो सरकार लोकांचे जे कितें मागणें आहा ते आयकता तो सरकार ह्या फावटी घडोवन हाडपाक आमी पावल फुडें मारलेलें आहा। हे पावल हांवें एकट्यानूच मारूंक ना, गोंयकारांनी मारलेलें आहा, गोंयच्या लोकांनी मारलेलें आहा। गोंयचे यूथ जे आयज एक जॉबा खातीर सारके तरसता, परतून परतून वचोन सरकारा कडेन मागता जॉब दी आमकां, जॉब दी आमकां। एड्युकेशन फ्रंटान जे फाटीं उरलेले आहा, जे डेव्हलपमेंटा खातीर रडटा, जे हिंगासरले रस्ते तुमी पळयले आसतले, सांगलेले की तेल भाशेन रस्ते जातले म्हणून, ते आजुनी खड्डे तशेच आहा। खड्डे काडटा म्हणून सांगलेले ते आजुनी काडूंक ना। आनी म्हाका दिसता 1 तारीख जावन 30 तारीख सोंपली, परत न्ही 1 तारीख येयली आनी 2022 चालू जालें। हें डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता प्रत्येकच्या घरा बसून पावपाक जाय। आमी हिंगासर पळयल्लें आहा गोड्यान लोकांची घरां बसून रिपेर करपाक तांकां जागे ना, म्हणजे वाटो ना सारक्यो, आडकोडी खूब आहा, समस्या भरपूर आहा, इलेक्ट्रिसिटीची समस्या। हे सगळे पूर्ण करून दिवपाक तांकां आमी हिंगासर येवन उबे रावन ही कामां करून दिवपाक हे आमी उतर दिवपाक येयल्ले आहा। आनी अशेंच उतर आमी म्हापशा वयतले आनी म्हापशेकारांकूय आमी हेंच उतर दितले। आनी म्हाका दिसता येता त्या विकान म्हापशा आसूं, सालिगांव आसूं, हे पूर्ण करून आमी आल्दोनान भितर सरतले। हांव मागता सगळे बार्देसकारांक की तुमी बऱ्या लोकां वांगडा रावा, बऱ्या कॅन्डिडेटा वांगडा रावा, कित्याक हे 5 दिसाचे न्हू, हे 5 म्हयन्याचे न्हू, तुमी 5 वर्सांक निवडून हाडटा। एकदां निवडून हाडलो तो मागीर नाच जाता, जो आमदार आसता तो नाच जाता। आमदार भितर घरान आसता तो म्हणटा घरान ना, आमदार सकाळीं फुडें 7:30 उठ्ठा नाच जाता, सांज मेरेन येना। अशें जावंक जायना। जेन्ना आमी जिखता सकाळीं ती सांज मेरेन आमी लोकांची सेवा करपाक जाय। त्या खातीर लोकांनी आमकां मत मारून हाडटा। लोकांची एक अपेक्षा आसता, लोकांची कामां बारीक बारीक आसता, व्हडली आसना। कोण येवन म्हणना आपल्याक 5 लाख दी, आपल्याक 10 लाख दी। लोकांची खूब कमी धाकटुली कामां जी सरकाराच्या माध्यमांतसून काम करूंक जाताय, बारीक कामां।
कोणाचे बारीक टायल असता, कोणाचं टॉयलेट बांदपाचो असता, कोणाचे उदकाचें कनेक्शन असता, कोणाचे लायटीचें कनेक्शन असता, कोणाक नळाचें बील फारीक करपाक जायना, 1,000 रुपया 1,500 रुपया असता तेंचे कडेन घडोनात, हे आमी काम करून दिवपाक जाय. आनी त्या खातीर लोक आमकां निवडून हाडटा, त्या खातीर लोक लायनीन उबे रावता. 501 नंबर असता तेजो मत मारपाक, पूण ते लायनीन रावता एक आशा धरून की आमी हे मत मारतात तो मनीस आमकां फाल्यां पावतलो. त्या खातीर ही चळवळ जी चालू जातली बार्देसान ती गोंयभर वयतली आनी बरे मनीस निवडून येतले. आयज बाब आनंद म्हापशासून येयल्लो आहा, ताका हांव आश्वासन दिता म्हापशेकारांक जाय तेच जातले. कोणूच हाडून जबरदस्ती हेच कॅन्डिडेटाक आमी जिखून हाडटले आनी आमचे पार्टी आहा फाटल्यान, हे आहा फाटल्यान, सरकार आहा फाटल्यान, तशें कांयच जावचें ना. म्हापशेकारांक जो मनीस जाय निवडून येवपाक तेच मनशाक म्हापशेचे लोक मत घालतले, हे तुका हांव गॅरंटी दिता. थँक्यू. सर, बार्देस तालुक्याचो कितक्या मतदारसंघाचे व्हिडिओ तुम्ही उचलला? आमी कलंगूट आहा, शिवोलेन आमी आतां भितर सरलेले आहा, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक जो नेरूलचो आसूं, रेज मागोसचो आसूं, पिलेंचो आसूं, सालिगांव, सांगोळटा, गिरी, हे सगळे लोक लोकांचो कॅन्डिडेट जो आसतलो, जो सर्वसामान्य मनीस जो आमी म्हणटा, जो मनीस लोकांक रातचे 12 पासून पावतलो फोन मारीत जाल्यार उमके प्रॉब्लम जाला, उमके सोतेर ताका सोड मातशें वाट कर, डोंट स्टॉप. गांव भायलो दिसता रे, गांव भायलो दिसता. पुढे चल वाट ओपन कर, मुद्दाम करा. आम्ही जाणार त्याच्याकडे गाडी हा अरे झाले. घ्या सर, कंटिन्यू. सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कॅन्डिडेट रातचे 10, 11, 12 बसून लोक फोन मारीत भायर सरून तेंचे घरा कडेन पावन काम करून दितात तसो आसतलो. आनी हो लोकांचो उमेदवार आसतलो, पिपल्स कॅन्डिडेट, अ यंगस्टर हू वील गिव डेव्हलपमेंट, हू वील स्टँड बाय द पीपल, वर्क फॉर द पीपल, आनी जे लोकांक जाय डेव्हलपमेंट तेच फुडें व्हरतलो. असलो कॅन्डिडेट सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसतलो. तुम्ही बार्देशातले म्हटल्यात, एक खंयचो सोडल्यात तुम्ही मतदार? बार्देसान 7 आसा, तुम्ही 6चेर दावो केल्यात, एक खंयचो तुम्ही कलंगूट. ते आता टप्प्याटप्प्याने सांगता मग तुमकां. आयज परवरी आसतलो, सगळे आसतले. आयज टप्प्याटप्प्याने तुमकां फुडें आयज तुम्ही भाजप पक्षान आसा, फुडें ह्या लोकांनी सगळ्यांनी फुडें वयताना भाजप म्हणूनच फुडें वचपाचें कशें कितें ते आजुनी ठरोंक ना. जो पक्ष कार्यकर्त्यांक सांबाळटलो, जो पक्ष कार्यकर्त्यां वांगडा रावतलो, त्या पक्षा वांगडा सगळे लोक रावतले आनी तेंच्या वांगडा आमी रावतले. जे लोक आहा, गांवचो लोक आहा, यूथ आसा, महिला आसा, थिंगा आमी आसतले. जे लोक सांगता आमकां की बाबा हो पक्ष सारको आहा, थिंगा कार्यकर्त्यांक रिस्पेक्ट आहा,
थिंगा कार्यकर्त्यांक लोक लिडर मानतले ते हितून आमी आसतले. अजून तुमच्या पक्षाचेर क्वेश्चन मार्क आसा अशें म्हणटा. तशें आजुनी कांय थारोवंक ना आमी. थँक्यू.